शेल्डे वाठारात आशिल्ल्या तळ्याच्या सरभोवतणी सोबितीकरण केल्लो वाठार आता सामकोच दूषित जाला। वचत थंय कोयर उडयल्लो पळोवपाक मेळटा। लोकांक बसपा खातीर घाल्ले बांक लेगीत चोरून व्हेल्ल्याचो थळाव्यांचो आरोप आसा। पंचायतीन लोकांक शिटकावणी दिवन लेगीत तळ्या कुशीक कोयर हाडून उडयतात। इतलेच न्हय तर हे पळयात रेलिंगाकूय कशा पद्दतीन ह्यो कोयराच्यो पिशव्यो बांदून दवरल्यात त्यो। कोयराची समस्या ही केन्नाच सोंपची ना। मात अशा तरेन भौशीक सुवातांनी लेगीत जर लोक बेशिस्तपणान कोयर उडोवपाक लागले तर आमचे गोंय राज्य केन्ना नितळ जातले काय असो प्रश्न उप्रासता। शेळजे पंचायत तर म्हाका दिसता गार्बेजीचो मोठो विशय जावन आसा। चडलो हिंगा आमच्या गांवांत कितें जाता, खुबशे लोकवस्ती भरपूर वाडली आसा आनीक जी गाडी जो पळय कलेक्शनां येताली ती सद्या वेवस्थीत येयना। आतां वेवस्थीत येयना आसल्या कारणांनी हे लोक कितें करता, व्हरोन तळ्या बांदार काडून तो गार्बेज उडयता। आनी तळें म्हणटा आमचे सामके शेळडेचें एक सामकें आमचें नैसर्गीक तळें तें, पूण थिंग व्हरोन तें उडोवप म्हणल्यार म्हाका दिसता हें बरोबर। आनी हे कोण करता? हे बरे शिकले लोक हे करता सद्या बरोबर। जे लोकांनी दुसऱ्या लोकांक ज्ञान दिवपाचें ते लोक व्हरोन ते थिंग गार्बेज उडयता। म्हणटकीर हांव पंचायतीक आनी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तेमी हेजी सामकी सक्ती घेवपाची गरज आसा। तुम्ही थोड्या नोट केल्ले अशी डंप करतना डंप करतना हांवें खूब जाणांक पळयल्या आनी डंप करून उडयले मनशाक हांवें वसन हाडून थिंगा काडपाक लायला। वसन त्या मनशाक थिंग धरून हाडून तें खंय उडयलां तें काडून ताका तें व्हरपाक लायलां, घर व्हरपाक लायला ताका। आनी दुसरी फाटी असली गजालींक जावपाक जायना म्हण हांव पंचायतीन उलयलां, सेक्रेटरीन उलयलां, सरपंचान उलयलां की हो विशय आसता गंभीरपणान घेवपाक जाय आनी हे असली गजाली परत शेळडे ह्या गांवांक जावपाक जायना। कित्याक शेळडे पॉप्युलेशन दिसान दीस वाडत आसा म्हणल्यार फाल्यां गार्बेजूय वाडत गेलो। गार्बेज जेन्ना वाडपाक लागलो सरकारान तेजे खंय तरी एक बंदोबस्त बरो करपाची गरज आसा। आतां सरकार कोट्यांनी रुपया मोडटा पूण हो बंदोबस्त करपाक सरकारान तो पयसो हिंगा घालून ते निवळ करपाक जाय। आमी आसा शेल्डे लेकी कडेन आनी हांगा एक मेन इश्यू म्हणल्यार आसा गार्बेज डंपींग। हेजे खातीर पंचायतीन स्थानीक लोकांनी खुबशे रेज केला, आवाज रेज केल्लो, पूण हे लोक खंयच्यान येतात शेल्डे वाठारांत म्हणपाक शकना। हो रोड आसा पळय तो हांगच्यान शॉर्टकट वसुलडा वयता काकोमट्टी वयल्यान, खंय तरी रातची लोक येता आनी हांगा डंपींग करतात। तशेंच मेन म्हणल्यार हांगा एक बेंच घालून बसलेले, बेंच दवरलेले, हांगा खंय तरी ब्युटिफिकेशन केल्लें तेन्ना बेंच तेच रातचे चोरून व्हेले। अशी परिस्थिती जाल्ली आसा आनी हांगा खंय तरी पंचायत प्रयत्न करता हांगा मेंटेनन्स करपाचें, पूण जे लोक शिकून अशिक्षीतपण करता ते खंय तरी रातची येता, पिशवी हाडटात, गार्बेज डंप करता आनी वयता। हांगा खंय तरी पंचायतीन तशेंच लोकल ऑथॉरिटी जे आसा तेणी हांगा स्ट्रॉंग खंय तरी स्टेप घेवपाची गरज आसा। जे हांगचे जे लोकांक जे लोक हांगा वॉकिंगाक येतात, जाणटे सिनियर सिटीजन येतात, ते खंय तरी एरिया हे डंपिंगा लागून, गार्बेज डंपिंगा लागून, वेस्ट डंपिंगा लागून खंय तरी प्रभावीत जाल्ले आसा, दूषित जाल्ले आसा। हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा पंचायतीन स्पेशली, आनी खंय तरी जे ऑथॉरिटी आसा हेंचेर हांगा खंय तरी फायन बसोवपाची गरज आसा। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर काकोमट्टी शेल्डेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर।